Hello guys, good morning. कशे आहे तुम्ही सगळे? वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आय होप यू ऑल आर डुईंग वेल. आणि आयज बाबा एज आय फ्रेंच टोस्ट न्यूटेला फ्रेंच टोस्ट सो हांवें म्हळ्यार हांव कोतनो तुमकडे शेअर करतलें ओके. आनी हांवूय ट्राय करतलें म्हाका चोवपाचें कशें लागत ती. जस्ट इग्नोर माय वॉयस ओके, कित्याक आतां उठोला तेका तोंड बी धुयला न्ही ओके. सो लेट्स स्टार्ट ओके. सो आमकां न्हू न्यूटेला जाय पडटलें, 2 एग जाय पडटले, बटर आनी ब्रेड आनी इल्लें मिल्क जाय पडटलें ओके. तातूंत डीप करून फ्राय करता ओके. सो स्टार्ट करूया. सो हिंगा बॉलां एक एग घेयला, तें मातशें बीट केलां. मागीर हांवें तितून 3 टीस्पूनशें हांवें शुगर घायला. तुमच्यान तुमगे लायक कितको स्वीट जाय कितू हें जाय तें तुमच्यान घालूं जाता, कित्याक हांव तें तितून न्यूटेला आसता न्हू, सो म्हाका तें चड स्वीट नाका ओके. ताका लागून तशें करून घायला. तुमकां तर एक्स्ट्रा जाय जाल्यार एक्स्ट्रा घालाय तुमगे स्वीटनसा प्रमाणे ओके. मागीर हितून हांवें वनिला एक्स्ट्रॅक्ट तें एड केलां लायक 2-3 ड्रॉप्सशें. आनी बरें पोतून तें बेश्टें मातशें गो तें मिक्स केलां अशें करून. मागीर हांव तितून मिल्क एड करतलें. हांवें 1/2 कपशें मिल्क घेयलां आनी तें बरें मिक्स करून दवरता सॉरी. आनी हेचो रेडी आहा आनी हांव तें मातशें सायडीन दवरता. आतां आमी ब्रेडा प्रोसेस जाया. सो हेचो हिंगा 2 स्लायस ब्रेड घेयले. तुमच्यान वायट ब्रेड पासून घेवपा जाताय. म्हाका वायट नाहलोले ब्रावन आहलो, ताका लागून ब्रावन ब्रेड घेयले. आतां तें तशें करून सायडी अशें करून तेजे कोणशे बरें कट करून घेवपाचें ओके. 4 कोणशांनी ओके. तूं मोठ्यास तुमगे नाकटां गेल काय मागीर नाकटां म्हगे काडी म्हाका मातशें अनकम्फर्टेबल जातालें, कितें काम बी करूं अशें. ताका लागून ती काजरां लागून हांवें गायडोनी ओके. सो मातशें तें काडल्यात बरें दिसता, हाती लो जालें अशें ओके. सो आतां तें म्हगे सायडी सगलें कट करून जालें 4 कोणशां. आतां तें न्यूटेला न्हू हांव एक 2 टीस्पूनशें हांव घेतलें एप्लाय करता लायक लायतलें स्लायस ब्रेडा. तुमकां कितू जाय तशें करून तुमी लावपाचें ओके. चड रीच जाल्यार चड लावपाचें. तें चडूय लागलें एक्चुली बरें लागना, बट भुरग्यां न्हू तें भुरग्यां लायक चड न्यूटेला सारकें. सो तें तुमच्यान लावपा जाता तें तशें करून. सो हांवें चोय लायलां. एकू स्लायस ब्रेडाचेर लायता ओके, दुसरेचेर लावपा ना कित्याक मागीर तें चड जाता न्हू ताका लागून. आतां हांव तो स्लायस ब्रेड तेजेर प्लेस करतलें आनी तो मातसो हांव प्रेस करतलें, कित्याक न्हू ताका हांव तें तितून डीप करता न्हू मिल्का हितूंकू. सो तें मागीर भाजता तो म्हाका तें सुटलो नाका, ताका लागून तें मातशें अशें करून प्रेस करता. आतां हांवें तेका 3 पीसीस अशें स्ट्रिप्सान कट करतलें, 3 करतलें ओके. तितून तें डीप करून मागीर तें हें करपाक न्हू. सो अशें करून तें लांब कट करपाचें ओके. सो अशें करून कट केलें तें. आतां हांवें मगे तो मिल्का तो मिक्सचर हांवें केलो न्हू एग बी घालून, तितून हांव तें घातलें आनी हांव तें बरें डीप करतलें अशें करून. चोय सारको तें तितून तें ब्रेडा तेका सोक जावपा जाय तें ओके. नॉर्मली हांव फ्रेंच टोस्ट करताय तशें करून तें ओके. सो आतां हिंगा कायल दवरल्या मातशी तापोवली ती आनी हांव तितून इल्लोसो तो बटर एड करतलें. आतां बटर मेल्ट जालें म्हणटरी हांव तें डीप केलो तें ब्रेड स्लायसीस न्यूटेलाचे हांव तितून घाल तें फ्राय करतलें तिनूय ओके. सो दुसरें बरें ब्रावन जावपा जाय तें एक सायडी. सो आतां हेचो तें ब्रावन जालें हिंगा. आतां हांव तें फ्लिप करतलें लायक टर्न करतलें आनी दुसरे सायड दाखयता तुमकां. चोय फ्लिप केलें म्हणटरी कळटा न्हू कितको जालो तो कलर. सो दुसरो हेचो अशें करून जावपा जाय दुसरोय सायड बी. सो हांव तें आतां टर्न केलें सगलें आनी तें दुसरें जावपा पासून तें दवरतलें ओके. सो आतां आमगे न्यूटेला फ्रेंच टोस्ट रेडी आहाय ओके. सो जालें फ्रेंच टोस्ट तो खाता बाबा. हांव मागीर सांग तुमकां केशें जालें तें हांव हातान मागीर कित्याक हांव म्हळ्यार बाबा पयलीं लायतलो तेका जाय रावपा केला तेका पयलीं लायता आनी मागीर हांव म्हगे हांव सांगता तुमकां केशें जालें तें. सांग रे. गूड चोय आपोड वयता खावपाचें. सो हांव एक खायन दाखयता तुमकां. हांव तें चड खावपा ना तें गॉड न्हू. सो हांव मागीर कालचें आंबट टिका कोडे घालून तेजें हांव एक गाणो खावतलें. हांव टेस्ट करून सांगता तुमकां. बाबान सांगलो न्हू तो बेश्टो थोडा घेता म्हणटान. बरें लागता फ्रेंच टोस्ट कोत तेशें करून तें, बट हितून आतां बेश्टें न्यूटेला आहा न्हू भितर फिलींग. सो ताका लागून बरें लागता. वायट ब्रेडान केल्या पासून आनी बरें लागतलें ओके. बट आमी ब्रावन ब्रेड हाडटाय न्हू ताका लागून तुमी जाल्यार वायट ब्रेडान करूं जाता ओके. सो 4 रुपयान मेळटा.
मेट तुका मातशें मोदिसान वयता हिंगा हाटल्या हाटीन मातशें बाबाकी मिल्क कापा आलमोस्ट सोंकून हल्दीकूय वचनाय न्हू बाबा हिचकला वयता तेन्ना बरें जाता हाडटाय न्हू सदां सो आतां तें कापा आला तें घेता आनी एक आनियन पॅकेटूय घेता आनी येता कित्याक थिंगाय मातशें चड एक्सपेन्सीव सो एमर्जंसी वोकूय ती सो आतां थिंगसर तें हाटा वयता हांयसर आनी मेवता तुमकां मागीर सो पावले वयता भितर ती एंटर जाता रोकडे पावते फाटल्यान ती न्हू सो जालें हेंच घेवन भायर सरलें म्हाका हें करूं मेळना ती हांवें बास्केटूय घेवून ना न्हू बेश्टें हें केलें आनी आनियन नासलो तेंचे कडेन आनियन बेश्टें ते 3 हाय तेच घेयले एमर्जंसी जाय आसलो न्हू सॉरी ताका लागून ते हेचे घेयले 3 घेयले मातशें एक्सपेन्सीव पडटा तेंकां मागीर चोवपाचें हल्दी वचोन पॅकेट सो जमते मागीर घरा वयता आनी मेवता तुमकां ओके जाता मेळटा तुमकां रोप बी सुकोवंक घायलो भायर एक्चुली आयज पावस दाखयला बट घालया म्हळें मागीर मातशें वाल लागल्या मागीर ड्रायराक घालूं मेवता आनी अशें बाबागेर तें दूद हाडूंक गेलो न्हू तें मातशें तापयता आनी आयज काल मॅरिनेट केलो न्हू बीफ आसा ताका लागून सो आतां तें कोता बेगीन कित्याक आतां आमकां कांय ना खावपा तें कोडी आहा आनी शीत केलें न्हय सो तें तोंडां लावपाक कांय ना सो हांव तें कोता आतां बेगीन कित्याक प्रिंसनूय न्हिदोला आतां आनी कितें सांगलें हां आनी मुगे ही रेसिपी तुमकां जाय न्हू जाल्यार ती युट्यूबाचेर आहा ऑलरेडी पोक आसा सो तुमी चॅक केल्यार जाता ओके सो हांव ती कोता आनी आय सी यू लेटर बाय सो जालें मुगेलें दाखयता तुमकां ओके बीफ आसा चोय हांवें न्हू तें फ्राय केलां आनी पोत्तून तितून घायलां खतखत मारला आतां हांव जेयता आनी मागीर मेवता तुमकां ओके सो हेजो आतां मेळटा तुमकां जेन बी मागीर हांव न्हिदोल बी आनी हांव न्हावल बी आतां आनी हांव म्हणलें हांव येतलें आतां व्हिडियो बी एंड करपा सो जाता मेळटा तुमकां सो देर आर 2 birthday wishes today. First of all, happy birthday my mom in heaven, my mother-in-law birthday. We love you and we miss you a lot. And second one is my brother-in-law. Happy birthday to my brother-in-law, amazing brother-in-law Savio. May God bless you always and thank you for always being there for us. And we will meet you soon, okay? Enjoy your birthday, yeah? Okay, so हांव न्हू मुगे व्हिडिओ आतां हिंगा एंड कोता तुमी तरी मुगे मॉर्निंगची ती ब्रेकफास्ट रेसिपी हांवें केलो न्हू न्यूटेला फ्रेंच टोस्ट तुमी तर लायक जालें जाल्यार प्लीज लायक कोराय म्हाका I mean म्हाका न्हू मुगे व्हिडिओ and you all try it at home and please comment me in the comment box how it turned out, okay? And you all please subscribe to my channel. Until then, I'll take care and bye bye.